हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. हांव बी बरें आसा आनी गरमी म्हणटा ती भयानक आसा. सो आयज तुमचे बरोबर हांव शेअर करपाचें आहा की आमी सान्नी कशी करता, शाबुताणाची सान्नी कशी कितें करता, कशें कितें सुकयता. सो सगळो फूल प्रोसेस तुमचे बरोबर शेअर करतले. सो फूल ब्लॉग पळयात, कंटिन्यू रावात, स्किप मात करू नका. सो चला तर हांव तुमचे बरोबर शेअर करता सान्नी कशी कितें करता ती आनी कशी सुकोवन घेता ती. तर फ्रेंड्स हे आसा 1 किलो शाबुतांदूळ. पळोवंक शकता तुम्ही सारखे आमी 1 किलो घेतलेले आसा आणि रातभर फुगत घातल्या आणि पळोवंक शकता तुम्ही बरे फुगल्या ते सध्या. सो ते बरे आता क्लीन करून घेता हांव एकदा आणि दाखयता तुमकां हांव फुडले प्रोसेस. तर आमी हे बरे क्लीन करून घेतले, 2 फावटी बरे उदकान क्लीन केले हांवें आणि पळोवंक शकता तुम्ही. सो आता तितून आमी हळद ऍड करतले कलर येवपा खातीर. सो ऑप्शनल आसा, समज तुमकां कलर घालूंक जाय, केसर बीन घालूंक जाय तुम्ही घालू शकता. सो आमी आतां हांगसर हळद ऍड केली आणि बरें मिक्स करून घेवंक जाय ते. हांवें हांगसर बरें मिक्स करून घेतले आणि आतां आमी उदक घालतली भितर आणि हे फूल बाउल आमी उदक ऍड करतली भितर. आणि परतूय मिक्स करून घेवंक जाय. सो सध्या कलर येवंक ना, मागीर शिजल्या उपरांत आपुणूच कलर येतलो हेका. तर 1 चमचो आमी आतां मीठ घालतली भितर. जशें की तुमकां जाय तितले तुम्ही घालू शकता, चड जाय कमी जाय. आणि ते बीन मिक्स करून घेतले हांवें. आणि साखर इल्ली उडोवंक जाय टेस्टीक लागून. सो 2 चमचे आमी साखर ऍड केल्या हांगसर. तर फ्रेंड्स हांगसर आमी शिजत दवरला आणि हांवें आनी इल्लें उदक तेच बाउल एक ऍड केला परत, कारण मातशें आमकां भरपूर पातळ जाय तेका लागून. सो फूल दवळीत रावंक जाय कारण लागपाक जायना हे पोंदाक. आमचे शाबुतांदूळ हांगसर रेडी असले शिजोवन आणि तुम्ही पळोवंक शकता कलरूय एकदम बरो येयला आणि मातशें जाड जाल्या. उदक आमी परत ऍड करूंक ना कारण जेन्ना आमी साडयेर घालतली तेन्ना पातळ समज जाल्यार ते स्प्रेड जातले, सगळ्याक जातले, म्हणून आमी दाटूच दवरले आणि शिजोनूय रेडी आसा हे. तर फायनली बॉयल येयल्लो आसा हेका आणि शिजोन रेडी आसा ते. सो आमी आतां गॅस बंद करतली आणि थोडे वेळ ते थंड जावपाक दवरतली आणि तेच्या फुडें मागीर कशें कितें सुकोत घालतली ते बीन तुमकां दाखयतली. सो हे ऑलमोस्ट आतां सध्या जाल्लें आसा, एका फूल शिजोन हे रेडी आसा. तर पळोवंक शकता हांगसर शिजोन रेडी आसा हे आणि आतां आमी बंद करया गॅस आणि मातशें थंड जावपाक दवरया. तर फ्रेंड्स आमचे शाबुतांदूळ शिजोन रेडी आसा, फूल प्रोसेस जाल्लो हा. आता फकत उरला ते सुकत घालपाचे वताक आणि हांव साडी बीन घेवन रेडी आसा कारण आमी साडयेचेरूच ते सुकत घालतली. सो दाखयताच हांव तुमकां कशें कितें आमी सुकत घालतली ते. सो चला तर मम्मी घेवन येता ते भायर आणि हांव ती साडी घालून घेता पयलीं. तर हांगसर न्हय आमी साडी यूज केल्या, तुमकां जाय जाल्यार तुमी प्लास्टीक सुद्दां यूज करूं शकता, पण आमी साडी यूज केल्या आणि ती बीन डबल साईड घालूंक जाय, सिंगल घालपाक जायना. तुम्ही जाय तशें घालू शकता प्लास्टीक साडी, ते तुमचेर आसा. फ्रेंड्स पळोवंक शकता हांगसर रेडी आसा आणि हांगसर मम्मी घालता. सो अशें करून ते सुकोवंक जाय कपड्याचेर या प्लास्टिकार सुद्दां घालू शकता तुम्ही आणि अशें ते तुमकां जाय तशें शेपीन तुम्ही काडू शकता. सो आमी धाकटे पापड कशें घातलेले आसा सद्या आणि फूल आतां सद्या कवर करतली आणि एकदम कडक वत आसा, टायल्स बीन सामके कडक तापले. सो बेगिनाच सुकोवन येतले हे. सो फूल घालून घेता आमी हे सगळे. तर फ्रेंड्स तुम्ही कलर सुद्दां ऍड करू शकता. आमी कलर ऍड करूंक ना, हळदूच ऍड केली. कलर ऑप्शन नासले, हाडलेले नासले म्हणून आमी हळद घातली कलराक लागून. तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही कलरिंग करू शकता
डिफरंट टायपचे कलर सुद्दां ॲड करूं शकता. आनी हांगसर काकी येयल्ली कितें करता काय म्हणून, सो तिकाय बीन मम्मी सांगताली आमी सान्नी करता म्हणून. तेच्या मागीर ती बीन आमकां रेसिपी विचारूंक लागली कशी कितें करता. सो मम्मी तिका सांगताली अशी अशी करूंक जाय म्हणून. आनी जेन्ना तुमी घालता पळय ही सान्नी साडयेचे तेन्ना एक स्पून असो घालीत वचूंक जाय, चडूय घालूंक जायना. आनी जशें की पळोवंक शकता तुमी हांव हांगसर एक स्पून घालीत वयतालें. आनी हांगसर पळोवंक शकता तुमी प्रॉपर तुमकां दाखयलां हांवें की एक स्पून घालून ते तुमी तेजेर प्रेस सुद्दां करूं शकता. फ्रेंड्स पळोवंक शकता फूल कवर जाल्लें आसा हे आनी फूल साडी भर जाला सामकें. 1 किलो केल्लें आमी हे. तर पळयात लास्ट उरलेलो. तर अशें करून हे ऑलमोस्ट 3 दीस तरी सुकोवंक जाय. सामकें कुरकुरीत जावंक जाय, पापड कशें म्हणटा ते. आनी पळोवंक शकता तुमी फूल साडी भर जाल्लें आसा. पूण आतां आमकां हे बसोन पळोवचें पडटलें कारण कुत्र्यांनी माजरांनी तोंड घालपाक जायना. हो मेन इम्पॉर्टंट आसा. आनी पळोवंक शकता तुमी आनी एकदम न्हू भयानक वत आसा. फूल घालता म्हणसर वत लागलें. 2000 years later. बरें कडक वत येयल्लें आसा आनी बरें सुकता. पळोवंक शकता तुमी बरें सुकोवन येतलें रोखडेंच तें. तेच वदयच्यान हांव हांगसरूच बसून हा फुडल्यान कारण सान्नीन कोणूय तोंड घालूंक शकता कुत्रे माजर म्हणून. आनी अवतार पळोवंक शकता कारण हांगसर भरपूर वत पडटा सो गरमी जाली म्हाका. आनी जेंकां सान्नी कितें ती खबर ना सो तेंकां सांगूंक सोदता सान्नी म्हणजे लायक पापड कशें जाता तें मागीर दाखयतलें हांव तुका नेक्स्ट व्हिडियोन एक्झॅक्ट सान्नी म्हणजे कितें ती. सो ती न्हय आमी आतां करून पावसान स्टोर करूं शकता आनी भाजून खावं शकता. लायक चिप्स बीन कशें आसता आमी फ्राय करून खावं शकता. सो तशीच जाता ती. नेक्स्ट व्हिडियोन तुमकां दाखयतलें जेन्ना तें रेडी जातलें पळय तेन्ना तुमकां हांव दाखयतलें सान्नी म्हणजे कशें कितें तें. आनी आतां आमी हांगसरूच जेवन बसतलीं. हरशीं कित्याक सदांच घरान बसता सो आयज आमी हांगसर बसतलीं कारण घरान जर बसलीं जाल्यार परत तोच प्रॉब्लेम जातलो कुत्री माजरां तोंड घालूंक शकता. सो मम्मी म्हणपाली हांगाच बसून जेवया. आनी आजून वदळच्यान हांव हांगसरूच आसा घरान वचोकच ना अजिबात. सो आतां आमी हांगसर बसून जेवतलीं. सो सान्नी जेन्ना रेडी जातली तेन्ना हांव तुमकां दाखयतलें. आनी सद्या फुडल्या सायडीन आसा आमच्या ही आसा आमच्या फुडली सायड. आनी पळोवंक शकता तुमी. सो सपोज जर तुमकां होम टूर जाय जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करून सांगा तुमकां होम टूर हांव दितलें. आनी चला तर हांव जेवन घेता आनी मेळटा तुमकां त्या म्हणसर बाय बाय. फूल डे सुकल्या उपरांत तेचो कलर असो जाता तुमी पळोवंक शकता. आनी एकदम न्हू सुकला तें ड्राय जाला. हादलान सुद्दां पयलें जाल्यार हातीक तें लागना. सो थोडे फारशे ते सुकलेले आसा. तेच्या उपरांत ते फूल दीस दवरून आमी साडये सकटूच हे केले दवरले तशें कारण ते आतां कितें स्टीक जाल्लें आसल्या कारण तें सुटपाचें ना. 2-3 दीस तरी ताका सुकोवंक वयतले. सो ताका लागून आमी तशेंच ते एकठांय केले. सो आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. आनी कमेंट करून सांगा तुमकां ही रेसिपी आवडली की ना ती.